काणयेचें नांव आकटें. बरयणार बर्नार्ड जे कोस्ता. सादर करपी शरल लोबो मिरारोळ. 2 वर्सांची कठीण सजा हांवें भोगली. केंद्र कारागृहांतावन भायर मेट दवरतना सायमनाच्या मनपटलाच्या भितरच दृश्य दावूंक लागलें. माय लॉर्ड, हो सायमन केवल सोर न्हय, एक भयंकर क्रूरी. राग आयल्यार हो मुंजाज जाता. केवल आपणाक पुलिसांच्या हाती समटयतात म्हणल्या कारणाक रंजनाक हाणें 5 फावटीं सुरयेन कोसयलो. ह्या फावटीं समर्पक साक्षीदारी तुमकां हाचो अपराध हांवें दाखोवन दिला. देखून असल्या घोर अपराध्याक न्यायालय जिवादी शिक्षा दिवचें म्हणून विनंती करता. सायमनाक सरकारी वकिलाचीं उतरां परत्या आयकता तशें भोगलें. सायमनाक ह्या सरकारी वकिलाक लगडच काडच्या तितलो राग आयलो, पूण अनेका कुशीन बायल भुरग्यांचेर एक दिश्ट गलिजे म्हणून एका तराची वडणी दोसली. परिणाम आपशेंच ताची कदमां आपल्या झोपड्यांतय समकूंक लागलीं. माला माला सायमनान झोपड्याच्या दारार रावन उलो दिलो. भायर आयलें माला सायमनाक पळोवन संतोशान भरलें. आनी एका घडयेन तें रागान तिरस्काराच्या नदरेन पळय लागलें. माला, हांव तुजो घोव आयलां. सायमनान हांसूंक प्रयत्न केले. वय, म्हजो घोव आयला. वोट तीर मारून आयला. मिलिटरी सोजरा भशेन झुजोवन फाटीं आयला. देखून संतोश पावजेगी. हांवें तुका कितले फावटीं सांगलें, सोरचें नाकचें काम सोड, मर्यादेचें खंयचें तरी एक काम कर म्हणून. मालाच्या दोळ्यांनी दुकां गळोवंक लागलीं. माला, हें पुरो आतां सोड. कितें तरी जेवंक आसल्यार दी. तुज्या हाताचें जेवण आसतना 2 वर्सां जालीं. सायमनाचे दोळे गैरेशे जाले. हां, जायत. पयलें तूं नितळ जावन ये म्हणलेंच माला गडबड कुजना तिशीन पावलें. सादारण व्हड बंगलो तो. 3 दीस जावन सायमन त्या बंगल्या वयर दोळो दवरनासा. एक म्हातारी मात्र त्या घरान जियेता आनी एक कामाचे बायल मनीस कामाक येवन पाटी वेता. पूण रातचे मात्र ती म्हातारी एकलीच आसता म्हणून जाणा जाल्लो सायमन आपल्या मती भितर एक येवजण मांडटा. दुसऱ्या दिसा सांजे सायमन त्या बंगल्याच्या घरकामाचे बायल बंगलो सोडच्या पयलें त्या बंगल्याचो व्हड जैत पागोर उडोवन बंगल्याच्या पाटल्या दारा लागीं पावलो. सायमनान चिंतिल्ल्या भशेनच जालें. पाटलें दार उक्तेंच आसलें. सायमनान तडव केलो ना. तक्षण तो भितर घुसलो. घरकामाचें जावं म्हातारी कोणीय दिसली ना. तो शीदा माळयेची मेटां सोडून एका रुमांत लिपोवन बसलो. थोड्या वेळा उपरांत घरकामाची बायल पाटलें दार बंद कर, मुखलें दार बंद कर गे, म्हाका वेळ जालो म्हणून पुरपुरस चलतच रावली. म्हातारी कश्टांनी मुखलें दार बंद कर आपल्या काटल्यार येवन आड पडली. उपरांतलें 1 वर उतरल्यारी सायमन सकला देवलो ना. राजून जावच्या खातीर तो लिपोवन राखून रावलो. राती 8:30 वरां तशें म्हातारी जेवन परत्या पाटी आपल्या कुडाक पावली. सायमनाकी जेवची आशा आयली. पूण आवाज जावन म्हातारी खंय बोब मारीत जाल्यार आपणें चिंतलें काम निर्फळ जातलें मात्र न्हय, परत्या पुलिसाच्या हाती सांपडन मागीर जैलाचें शीत जेविचें पडटलें म्हणून ओगो रावलो. सोरी राती 12 वरां उपरांतच करची म्हणून योजीत केल्ल्यान सायमनान ल्हान न्हीद काडची आलोचन करून थंयच न्हिदेक वेंगलो. राती 1:30 वरां तशें जागलो सायमन आपलें कार्य जारी करूंक आपूण लिपलेल्या कुडांतावन भायर येवन माळयेची मेटां देवंक लागलो. म्हातारी जाग जावन बोब मारीत वा प्रतिरोध दाखयत तर म्हातारीक सुरयेन रोंबोवन वा तिची घुमटी चिड्डून निर्दयेन मान उडोवचें. सायमनान मती भितरच घट केलें. सायमन म्हातारेच्या कुडाच्या लागीं पावतना म्हातारेच्या कुडांतावन वळवळें ताका आयक कशें भोगलें. कुडाच्या दारार पावून पळयता तर
म्हातारी आपलें हरदें दामून दन सकला धरणीर पडून वळवळटली. तिचो एक हात आपणाक कितेंगी जाय म्हणल्या भशेन वड्डून मुखार वचूंक पेसाडटली, पूण जायनासतना वद्दाडटली. देवा म्हाका राग. खामच्या घामान बुडोवन वळवळच्या म्हातारेन मती भितरच हाक मारता वयर आसल्या जेजूच्या फोट्याचेर दीट सरूंक वयर पळयतना दारार एक व्यक्ती दिसलो तिका. तो जावन आसलो सोर सायमन. हातान सुरी घेवन आयतो जावन आसलो आपणाक कोंसोंक. पूण म्हातारेच्या मनान एक आशा किरण उपजालें. पुता, कश्टांनी तिणें कामतां कामतां तोंड उगडलें. मेजार आशिल्ल्यो त्यो गुळयो आनी उदक दी. म्हातारे, हांव सोरूंक आयलां. तुका उदक पिवन सत्कार करूंक न्ही. पयलें सांग, काबाटाच्यो सावयो खंय आसात? बऱ्यान दी, नातर हांवें जबरदस्ती करचें पडटलें. सावयोय त्या मेजाराच्या ड्रावरांतच आसात. तुवें ह्या घरांतलें जाय आशिल्लें घेवन वशीत, पूण त्या मेजार आशिल्ल्यो गुळयो आनी उदक दी. म्हाका एटॅक आयलां. म्हातारी उलोवंक कश्टाली. सायमनान तक्षण मेजाचें ड्रावर उक्तें केलें. थंयसर सावयांचो घोस दिसलोच तो ताणें घेतलो. उपरांत इल्लेशा समाधानेन म्हातारेचेरच ताणें दिश्ट परतायली. ताका बिरमोत दिसली. तिचे वळवळे ताका पळोवंक जालें ना. सायमनान मेजार आशिल्ले गुळयेची बोतल आनी उदक म्हातारेक दिलें. म्हातारी गुळयो सेवंक कश्टाली. सायमनान गुळयो खावन उदक पियेलें. सायमन खुद्द चिंतूंक लागलो, हांव सोर, क्रुरी, हांव कशें मोवाळ्ळों? हिणें जागोन अडकळ केल्यार मारनच उडयचें म्हणून आयिल्लो कसापी हांवें चोरी केल्ल्याक साक्स ही जावन आसा. हिका जिवन सोडचें सारकेंगी. हिका गुळयो दिल्ल्यो सूख जाली. हिका आतां गोमटी चिड्डून मान उडोवचें सारकें. सायमनान दांत मुठी अरनेली. तेदाळास म्हातारी कसली, म्हज्या पुता म्हणून म्हातारेच्या तोंडांतून आयकल्लेंच सायमन परत्यान गळून गेलो. म्हाका आनी एक उपकार कर. नंदन हॉस्पिटलाक फोन कर. विल्सन विल्लाचे एलिझाबेथेक अटॅक जाला म्हणून फोन कर. तक्षण ॲम्ब्युलन्स येवंक. म्हातारेच्या दोळ्यांत हांव दुकां देवा लागली. सायमनाक कितें भोगलेंगी तो तक्षण म्हातारेन सांगिल्ल्या भशेन फोना लागीं घुंवोन फोन केलो ताणें. नंतर ताणें वेळ पाड केलो ना. काबाटाच्या सावयांनीच काबाट उक्तें कर हाताक मेळिल्लें भांगार, कॅश, पयशे घेवन तो सुटलो. एलिझाबेथ, हांव चलतां. आनी एका घडयेन ॲम्ब्युलन्स येता. सायमनान म्हातारेक चिक्केशें मोवाळायेन देखलें. जायत म्हणल्या भशेन हळू माथें हालयलें एलिझाबेथन. सायमनान मुखलें दार उक्तें दवरलें. आस्पत्रेच्या शिबंदीन भितर येवचे खातीर आनी फाटल्या दारांतल्यानच भायर पडलो. पूण कंपाऊंडाच्या भायर वचून राखून रावलो. थोड्या वेळान ॲम्ब्युलन्स आयलें आनी एलिझाबेथक व्हरून गेलें. त्या उपरांतच सायमनाक एका तराचें समाधान भोगलें आनी तो आपली वाट दन काळोखान मायेक जालो. पूण एलिझाबेथचें घटन मात्र ताच्या मोतीतावन मायेक जालें ना. हें घटन मात्र सायमनान आपले बायलेक कळीत केलें ना, कारण परत्यान आपणें सोरूंक आराम केल्लें मालाक कळीत नासलें. एलिझाबेथ नंदन हॉस्पिटलांत बरी जावन येतली. सायमनाक जब्बर आशा दोस्तली एक पावटी तरी एलिझाबेथक पळयचें म्हणून. ती वाचल्या तिणें पुलीस दूर दिवना कित्याक? दूर दिल्लें तर येदोळ भितर पुलीस सोदून घरा येते आसले. न्हय तर म्हातारी मेली गी कितें? सायमन कंतिश्ट जालो. ताणें निर्धार केलो एक पावटी हॉस्पिटलाक वचून एलिझाबेथक पळोवचें म्हणून. तशें हॉस्पिटलाच्या रिसेप्शन कावंटरार एलिझाबेथचें रूम विचारून सायमन थंयसर पावलो. एलिझाबेथ काटल्यार बसून आशिल्ली. दारार पावुल्लो सायमन एलिझाबेथ जिवंत आशिल्लें पळोवन फाटल्या पांयान धांवून वचचें म्हणून चिंतना एलिझाबेथनच उलो दिलो. ये पुता, भियेनाका, मोगान तिणें आपयलें. परत्या पुता म्हणलें आयकल्लेंच सायमन गळून गेलो. ह्या पावटी सायमनाचे दोळे भिजोवन आयले. सायमन भियानच एलिझाबेथ सशीं पावलो.
पुता, तुवें म्हजो जीव वांसयलाय, देखून हांव तुजो उपकार बावुरतां. एलिझाबेथान हात जोडले. माय, हांव एक चोर जावन आसां. तुवें म्हाका हात जोडचे गी. हांवें तुजे बंगार आनी पयशे चोरलां. सायमनाक सुसूंक जालें ना. पूण पुता, तुवें म्हजो जीव वांसयलाय. तुवें चोरलें तें म्हज्या जिवा प्रास वर्तें न्हय. हांव जाणां तुजे लागीं मनशापण आसा म्हणून. ना तर तूं हांगासर म्हाका पळोवंक येनातलोय. वय, हांव ल्हान आसतना म्हज्या मांयक होगडावन घेतलें. सायमनाचो गळो भरोन आयलो. तुजें नांव कितें? तूं काजारी? एलिझाबेथान विचित्र सवाल केलें. म्हजें नांव सायमन. वय, हांव काजारी. तें म्हज्या तसल्या चोरा लागीं काजार जावन आनी एक गोरसो घश्टो काडून आसा म्हज्या भुरग्यांक पोसच्या खातीर. म्हाका एक चेडको एक चेडूं भुरगें आसा. वय गी, बारी संतोशाची गजाल. पूण सायमन, तुजी नीज आवय हॉस्पिटलांत आसली तर एकल्याकच हॉस्पिटलांत सोडता आसलोय गी? ना. सायमनान तक्षण जाप दिली. पुता सायमन, आतां म्हाका पुताची आनी सुनेची गरज आसा. म्हजी सेवा करतली मस्त जाणां आसात, पूण निस्वार्थ न्हय. म्हजी सेवा निस्वार्थान करतल्यांची गरज आसा. तुज्या पत्नीक म्हज्या सेवेक धाडटाय गी? खंडीत माय, म्हणलें सायमन पाटींग घरा धांवलोस. सायमनान म्हाका माय माय म्हणलें. माय हो शब्द आयकूंक हांव कितले दीस चडपडलीं. एलिझाबेथाच्या दोळ्यांनी दुकां देंवलीं. एलिझाबेथ बरी जावन घरा आयली. एका दिसा सायमन आपली पतीन आनी आपल्या दोग भुरग्यांक चेडो आनी चेडवाक घेवन एलिझाबेथाच्या घरा आयलो. ये पुता ये. तुका पळयनासतना दोळे वळून गेल्ले. एलिझाबेथान काळजाच्या गुंडा येतावन आव्हान केलो. माय, तुवें पुता म्हणून आपयतना म्हजें काळीज किमचून येता. हांवें आनी म्हजे बायल मालांनी ल्हान आसतनाच आवय बापायक होगडावन घेतलें. अशें आमी दोगांय आवयचो मोग होगडावन घेतली निर्भागी. असल्या आनी आतां पुता धुवे म्हणून मोग दाखोवच्या तुज्या तसल्या देव स्त्रियेक अन्याय केल्यार देव म्हाका भोगसूंचो ना. म्हणलेंच सायमनान एक पोटली एलिझाबेथाच्या पांयांतळा दवरून एलिझाबेथाचे पांय धरून रडा लागलो. माय, म्हाका माफ कर. हांव पातकी. म्हाका माफ कर. हें कितें तुमचें? कितें जालें तुमकां? एलिझाबेथ घुस्पडली. सायमनान जें कितें करूंक नाका आशिल्लें तें पुरा म्हजे लागीं सांगलां. मालाय दोळे भिजोन रडतालें. माय, हें ताणें तुजें चोरिल्लें भांगार आनी पयशे जावन आसात. पयशे मात्र इल्लेशे हाणें करसून सोडल्यात. आमकां माफी आसूं दी. मालान हात जोडले. कितें हें म्हज्या भुरग्यानो? कितें माफी तुमकां हांव दिवं? माला, सायमनान देवा भशेन येवन म्हजो जीव वांसयला. म्हज्या जिवा प्रास वर्तें गी हें भांगार दुडू. त्या वेळा म्हजो जीव वांसयल्ल्याक जगतो प्रतिफळ जावन आसा हो. देखून हें भांगार दुडू तुमचेंच जावन आसा जायतें. ना आनी म्हाका लजेक घाली नाकात. तुमचें धन भांगार पाटीं घेया. सायमनाचो ताळो गदगदीत जालो. सायमन, म्हाका आतां धन भांगाराची गरज ना. म्हाका आतां गरज आसा भुरग्यांचो मोग, भुरग्यांचो सांगात, हुस्को, आपलो म्हणलो मनशाचो बांदव. एलिझाबेथाचो ताळो गदगदीत जालो. सायमन, हांव एकसरपणाच्या आकट्यान जळोवन आसां. एलिझाबेथ मुखार उलोवंक शकली ना. ती भुरग्या भशेन हुस्कोन रडली. सायमन आनी माला एक क्षणभर आर मारिल्ल्या भशेन जावन फातर तशें मौन उबी जालीं. थोड्या वेळा उपरांतच तीं दोगांय एलिझाबेथ लागीं धांवून आयलीं. माय, रडा नाका. मालाच्या दोळ्यांतावनी दुकां आयलीं. एलिझाबेथ खूब रडली. हांव पयलें अशें एकसुरी नातिल्लीं. रडोन पुरो जालेंच एलिझाबेथाचो ताळो मोव पडलो. म्हजें काजर जालें, भुरगीं जालीं, बरो पोती. हांव भोव खूश मनीस जावन आसलीं. पूण भुरगीं व्हड जालीं, शिकप जालें, काजर जालीं, विदेशाक पावलीं. त्या उपरांतच उणेंपण दसूंक लागलें. भुरग्यांनी विदेशांतावन येवचेंच उणें केलें. पयशे धाडटले शिवाय आमच्या घोव बायले विशीं तांकां कांय खंत हुस्कोच नातिल्लो. भुरगीं विदेशांत आपापलें कारबार चलोवन घेवन बायल भुरग्यां सवें तीं विदेशाच्या जिणयेक वेंगून विदेशांतच स्थापीत जालीं. पूण आवय बापायक काली फोनाचेर मात्र मोग सायलाप.
आमकां पळोवंक कामाचे मनीस, आया, दोतोर, नर्स. पूण ही सक्कड आमकां जाय आशिल्लो मोग, हुस्को, आपलेपण, बांदवपण दिवंक शकतात गी. एलिझबाय एक घडी रावली. म्हजो पती अंतरलो. हांव दुकान बुडलीं. त्या वेळा येवन गेल्लीं भुरगीं आतां 5 वर्सां उतरलीं. म्हाका आतां दुसरे फावटी हार्ट अटॅक जाल्यारय येवंक नात. सयऱ्यांक कामाच्यांक कळोवन म्हजी सेवा तांणी करयली. डाक्टरांक कळोवन चिकित्सा करूंक दरबस्त दुडू धाडलो. पूण हांवें आशेवचो खरो हुस्को, सांगात मोग मेळ्ळो ना. एलिझबायेच्या दोळ्यांतावन दुकां गळोवंक लागली. म्हाका जाय भुरग्यांचो मोग, तांचो जाय हुस्को, घरान मनशाचे शब्द उलोवणे, ल्हान नेण्ट्या भुरग्यांचो आवाज, खेळ, तशें तुमच्या भुरग्यां भशेन. पूण म्हजी म्हणलीं नात्रां, भुरगीं सर्व आसुनी हांव हातून वंचीत जालें. हांव एकसुरपणाच्या आकट्यांत जीवन जळोवन आसां. पूण हें आकटें तूं पालवंक शकताय सायमन. एलिझबायेच्या दोळ्यांनी आशा किरण दिसलें. तें कशें? सायमन गडबडलो. तुमी आवयच्या मोगातावन वंचीत जाल्यार जावन आसात. हांव भुरगीं नात्रां आसुनी तांच्या मोगातावन, सळावळेतावन वंचीत जाल्यां. वंचीत जाल्लीं आमी कित्याक एकामेकां मांडून घेवन पूत आनी आवय म्हणल्यार संबंदान जियोंक नजो? हांव तुज्या बायलेक सून तशें दुवे भशेन पळयतां. तुज्या भुरग्यांक मोगाची आजी जाता. एलिझबायेच्या वांट्याक एकसुरपणाचें आकटें इतलें भिरांकूळ जावन आसलें गी हो निर्णय घेवंक ती मजबूर जाली. ना माय ना, आमी हाका योग्य न्हय. हांव एक सोर. समाजेन म्हाका स्थान मानना. हांव दुश्टो जावन आसां. आमी अनाथ. आमकां साल समकण ना. तुजे तसल्या मर्यादवंतांतय जियोंक आमकां खंडीत योग्यता ना. सायमन हात जोडी लागलो. योग्यता? हांव जाणा जालीं. योग्यता नातली तर तूं हें बंगार दोडू पाटी हाडिनातलोय. आनी तूं परिस्थितीक लागून दुश्टो जालोय जावंक पुरो. पूण तूं मुळावी दुश्टो न्हय. ना तर तूं म्हाका त्या दिसा मरणातावन बचाव जावंक कुमो करिनातलोय. देखून हांवें तुका विंचलां. ना माय ना, हांव हाका योग्य न्हय. सायमनाक दूख तडवंक जालें ना. तो गळगळ्यान रडलो. सायमन, आतां तूं म्हाका मरोंक सोडटाय गी? एलिझबायेचो ताळो फंडातावन आयकशें भोगलें सायमनाक. ना माय ना. उद्वेगान बरोवन येवन सायमनान हात ना ना म्हणचे भशेन वाऱ्यार हालयले. तर तुज्या बायलेक भुरग्याक म्हजे लागीं येवंक सोड. एलिझबाय उसमोडली. वस माला. वसा भुरग्यानो तुमच्या व्हडली माय लागीं. सायमनान एक दुखी मिश्रीत समाधानेचो स्वास सोडलो. व्हडली माय म्हणून उलो मार सायमनाचीं भुरगीं एलिझबायेक पटलून धरतना एलिझबायेक पावस उतिल्ल्या भशेन जावन पालवोचें खचीत लक्षण दिसून आयलें. एकसुरपणाचें तिचें आकटें. देव बरें करूं.